बिरेस्तारा गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक पावसकारान नावेलीत साबार प्रकल्पांच्या कामाची पळोवणी केली. तशेंच नावेलीत नवे पुलीस स्टेशन हाची मांडणी पावसकारान मांडल्या. थळाव्या आमदाराबरोबर नावेली मतदारसंघाच्या कामाची GSIDCच्या अध्यक्षान पळोवणी केली. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. 2 ग्राउंडा विजीट दिल्या आणि तसेच ह्या रोड ऑफ ब्युटिफिकेशन एका विजीट दिल्या आणि काही कारणां खातीर टेक्निकल विशया प्रॉब्लेमा खातीर हें उरलेलें. जी सिवरेज लायन आसा तेजे खातीर जावं इलेक्ट्रिसिटी पोल शिफ्टिंग आसा तेजे खातीर हें काम उरलेलें आणि हेजो जो इस्टिमेट जो आसलो 4 crore 40 lakhs ते आमी फातोर्डा शिफ्ट केलें. जें हॉट मिक्सिंग आसलें तेंच फातोर्डा शिफ्टिंग केलें. पूण आतां आमी हें नवीन प्रपोजल मूव करून फायनान्साक धाडून हेजे जे इस्टिमेट आसता करून परतो रिटेंडर करून आमी हे टेंडर नवीन टेंडर करून हें काम कंटिन्यू करतले. ग्राउंडाची कितें ग्राउंडाचे तो ग्राउंड जो आसा तो नांव सिकेती ग्राउंड आसा तो मार्च 2018 म्हटल्यार कंप्लीट जातलो आणि तोय ग्राउंड आमी आतां इन्स्पेक्शनाक वचपा आसा. बाकीचे आमी नवें एक पुलीस स्टेशन हांगसर प्रपोज केल्लें आसा, जागोय आसा MLA कडेन. तेन्ना नवीन प्रपोजल आमी फुडें धाडटले फायनान्साक आणि पुलीस स्टेशन हांगा जाय तें आमी करून. जे पुलीस स्टेशन आसा तितून पुलीस स्टाफ ना, तितून ही पुलीस स्टेशन फ्युचर आज आमी प्रपोजल घातले 3 वर्स तरी कष्ट जावपा लागतले. पूण फ्युचर जशी लोकसंख्या वाडटा तशी पुलीस प्रोटेक्शन जाय पडटा आणि प्रत्येक कडेन पुलीस स्टेशन ही आमदाराची मागणी आसा आणि म्हाका तरी आवडल्या. फुडें गेल्ली आसा ना म्हणना कित्याक फाटलें हें 2017 इलेक्शन जाल्लें तेन्ना कोड बीड लागता रे खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराक काम करूंक मेळना, तांकां फायनान्शियल अप्रुवल मेळना. तेन्ना डेटी फुडें गेले ह्यो मानता. पूण मुख्यमंत्र्यान आनी आमी बोर्ड मिटींग घेतलेली आसा आणि चडांत बेगींतल्या बेगीन जी कामां आमी घेतली आसा गोंयभर ती आमी कंप्लीट करता बेगीन. Some projects are 5, 6, 7 years old even. ते काही अशेंच बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी पोल शिफ्टिंग जालना, बाकीचे सिवरेज लायन खंय, बाकीचे रस्ते थोड्याचे जमनीचे लँडाचे प्रॉब्लेम आसले ते खातीर उरल्या. पूण आमी हे कंप्लीट 18 म्हटल्यार 2018 डिसेंबर म्हटल्यार जे गोंयाक प्रोजेक्ट जाता चडांत चड आमी कंप्लीट करतले. हें आमचें सायपें तोडें एक टायमार इतलो सुंदर आनी सोबीत हिंगा सावकां आसतालीं आनी सोबीत दिसतालें. आयज दीस लुक्स लायक ए ग्रेवयार्ड. खूब वायट दिसता. हांव चेअरमॅनाक थंय मागतां की 4,40,00,000 जे सँक्शन केल्ले फॉर ब्युटिफायींग दीस बांद सायपें तोडें बांद हें जावपा जाय. हें म्हत्वाचें. दुसरें हांवें मुखेलमंत्र्याक चीट बरयल्या. वी हॅव टू रिस्टोर दीस ब्युटिफूल लेक सायपेन लेक. आनी ताणें आश्वासन दिलां की जेन्ना हे दोनी प्रोजेक्ट सिवेजीचे तयार जातले तेन्ना हिंगा तो डिसिल्ट करतलो. आनी घाण जी आहा घाण कित्याक जाता कित्याक आख्खे मडगांवची जी सिवेज आहा ती चलना आनी ताका लागून घाण हितून येता आनी ताका लागून लोकांक हिंगा भोगची पडटा. सो ही सेड ही वील क्लीन अप दीस प्लेस and he will see that this place is beautified. आता आमचे चेअरमॅन येयला ताणें सांगलां की पोरतून ते एस्टिमेट करतले अफ्रेश. प्लस इट वॉज इन्क्लुडींग द नेटवर्क ऑफ रोड्स. हें काम केलें ना कित्याक तें नोकां तें म्हणटाय सिवरेज लागून. सिवरेजीन काम सोळ्याक करून गेल्याक 1 वर्स सुमार जालें. तेजे फाटल्यान वी हॅव ऑल्सो पूट द आसफाल्ट इन सम प्लेसीस लायक दोंगुरी. स्टील द वर्क इज टू बी डन. नावेली 10 वर्सां आदीं जेन्ना रस्ते सोडले तशेंच आहाय. So they have to be improved, they have to be beautified.